तुमचो आशीर्वाद, तुमचो प्रेम, कला अकादमी हे कलेचे एक मंदिर जावन आसा. ह्या मंदिरात येणारो प्रत्येक भक्त जो आसा, रसिक जन जो आसा, तो एक पूजा करता, कलेची पूजा करता. ज्या ह्या कला अकादमीच्या माध्यमांतल्यान ह्या भारतान आज कितलेशे लखलखते हिरे आज निर्माण केले. कला अकादमीचो उद्देशूच मुळात तो आसा की नवे कलाकार घडचे, लखलखते चमकणारे कलाकार घडचे. कारण गोंय ही एकंदरीत भारताची सांस्कृतिक राजधानी आसा हे कोणीच न्हयकारपाक शकना. कारण गोंयचो गळो हो आमचो भारताचो आणि सबंद जगाचेर गाजिल्लो गळो. कारण गोंयचे भारत जर गायता कोणाच्या गळ्यान तर गोंयच्या कलाकारांच्या गळ्यान गायता. आणि हेच तर कला अकादमीचे मुख्य उद्दिष्ट आसा. सगळे नामनेचे कलाकार ज्या तरेन आज गोंयान भितर नवे कलाकार घडोवपाचे मुख्य उद्देश. आणि म्हणूनच ह्या कला अकादमीची वास्तू आज व्हडट ताजे रिनोवेशन जावचे, प्रत्येक भुरग्यांक तातूंत मुखार वचपा खातीर एक उर्बा मेळची, ह्याच अनुशंगान आज ह्या दोन्ही कार्यक्रमाचे आमी शुभारंभ करतात. आमी बुन्यादीचो फातर बसयलेलो आसा. तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य, तुमचे सगळ्यांचो सहकार आणि तुमचे जे जे कितें आसा, काही गोष्टी सामाजिक क्षेत्रांत वावरे करणारे तांकां कितें जर समस्या जर आसल्यो जाल्यार आमचे कला अकादमीच्या वेवस्थापना कडेन तुमी संपर्क सादचो. तुमचे कितें सजेशन आसतले, तुमचे कितें सुझाव आसतले ते आमी डेफिनेटली आमी वेलकम करतले. कारण ही वास्तू जी आसा ती फक्त गोंयचे आमचे मुख्यमंत्री किंवा मंत्री किंवा इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स किंवा ह्या आस्थापना भितर काम करणारे कर्मचाऱ्यांचे न्ही, तर ही कला अकादमी जी आसा समस्त गोंयकारांची जावन आसा. समस्त वेगळे वेगळे भारत देशांतले आमचे कलाकार येतात त्या कलाकारांची जावन आसा. त्या कलाकारांनी ही गोंयची कला अकादमी आज 1970 बांदलेल्या ह्या कला अकादमीच्या परत एकदा ताजो बेजीक स्ट्रक्चर खंयसरूच बदली नासतना, ताजो बेजीक आराखडो खंयसरूच बदली नासतना गोंय सरकारान आनी आर्ट एंड कल्चर हांच्यांनी निर्णय घेतला की गेली कितलीशींच वर्सां की कला अकादमीचे वेगवेगळे इश्यूज आसा. एटलिस्ट गेली 10 वर्सां तरी आमी पळयता की उदक खंय तरी भितर येयलें, खंय तरी लिकेज जाता, खंय तरी डॅमेज जाल्या, वेगवेगळे विशय कंटिन्युअसली फाटल्या 2 वर्सांक हांव तरी आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टरा कडल्यान आयकता. आनी आमी हेजेर प्रेस मिडियाचेर म्हण, इलेक्ट्रॉनीक मिडियाचेर हाजेर सगळ्याचेर सातत्यान येता. बट ज्या पद्दतीत आमी म्हणटा की 1970 पासून आयज पर्यंत गेली 50 वर्सां गोंयांत आमी म्हणटा की वेगवेगळे कलाकार तयार करपा खातीर, घडोवपा खातीर, कला आनी संस्कृतीचें जतन करपा खातीर सगळ्यांत म्हत्वाचो जर वांटो कोणाचो आसतलो जाल्यार तो कला अकादमीचो आसतलो. आनी त्या कला अकादमी खातीर हांव खरोखरूच तांचे पुराय फर्स्ट मॅनेजमेंट पासून आतां पर्यंत आसलेल्या सगळ्या मॅनेजमेंटांचो हांव खरोखरूच खूब खूब अभिनंदन करता आनी आभारी आसा. आनी हे जरी आमी 49 crores ऑफ रुपीज जरी खर्च करता आसत जाल्यार फुडल्या हांव तर म्हणटलो की 8 ते 10 वर्सांच्या भितरी इतके पयशे हे परत आसा तशे कला अकादमीच्या तिजोरीत नक्कीच येतले की ज्या पद्दतीत कमर्शियल रुपात म्हणजे प्रत्येक फावटी कला अकादमीच्या वेगवेगळो परिसर आसतलो किंवा थिएटर आसतलें किंवा ओपन आर्ट थिएटर आसतलें, हाजी डिमांड ज्या पद्दतीत गोंयांत आसा निश्चितच रित्या म्हणजे इट इज वर्थ स्पेंडींग द 49 crores ऑफ रुपीज ऑन द कला अकादमी. वेगवेगळे प्रकल्प, वेगवेगळे संकल्प जे आमी केल्ले आसा निश्चितच रित्या म्हणजे कोरोनाच्या महामारींतल्यान वयता आसतना सुद्दां हे प्रकल्प आनी हे संकल्प हांवें कित्याक म्हटलां की संकल्प आमचो गोंय मुक्तीची 60 वर्सां मनयता आसतना स्वयंपूर्ण गोंय करप हो आमचो संकल्प आसा. कला अकादमी सारकिलो प्रकल्प आसतलो, आमचो जुवारीचो प्रोजेक्ट कंप्लीट करप हो आमचो प्रकल्प आसतलो. जाल्यार आमी पत्रादेवी पासून काणकोण पर्यंत आसतलो आमचो नॅशनल हायवे आसतलो किंवा मोपाचे आसतले आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतलो. म्हणजे दोनूय रित्या आमी जाका इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन डेव्हलपमेंट 60 वर्सांची मुक्तीची मनयता आसतना म्हज्या मूळ गोंयकारां खातीर मूळ गरजो निश्चितच रित्या पुरोय करपा खातीर आमी कार्यरत आसतले. ज्या कला अकादमीचे हे वाठाराचे नूतनीकरण समारंभाक 2 शब्द उलोवपाक. आमचे गोविंदजी गावडे स्वता कलाकार आनी गोंयभर त्यांनी आता नवीन नवीन नाट्य कलाकार तयार केल्ले आसा. बारीक बारीक माणकुले भुरगे धरून त्यांचो चलो सुद्दां कला क्षेत्रांत बरे तरेन काम करता. अशे हे दूरदृश्टीचे धोरण दवरपी आज ह्या
कला अकादमीक जवळ सरकार माध्यमांतल्यान 50 कोटीचे फायनान्स त्यांनी घेवन आणि त्यांचे स्वप्न आसा बेगीतल्या बेगीत हे काम कंप्लीट करपाचें आणि PWDक जबाबदारी दिल्या. आमचे इंजिनियर लक्ष घालून बऱ्यापैकी काम क्वॉलिटीचें काम हे हांगसर इन्फ्रास्ट्रक्चर हो तयार करतलो आणि खरेंच त्यांचे हे 50 कोटी गव्हर्मेंटाचे खर्च करता. कारण गोंय ही कलाकाराची खाण आणि कला ही लोकां फुडें सादर करपाक आधुनीक पद्दती प्रमाणे सगळी साधन सुविधा उपलब्ध जाय त्या प्रमाणे म्हाका दिसता फुडें ह्या कला अकादमी सगळी साधन सुविधा उपलब्ध आसतली. त्याच प्रमाणे कला प्रेमी रसीक जे पळोवपाक तेंची उत्सुकता वाडपाक जाय त्या खातीर त्यांचो प्रयत्न आसा. आमचे मुख्यमंत्री म्हाका दिसता ह्या 2 वर्सांक खुबशे तरेन आमी गोंय फुडें आसा आणि हेजो रिजल्ट 2021 डिसेंबर म्हटल्यार तुमकां लागतलो. कित्याक गोंयचो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो घडटा तो खंय 70, 80, 90, 95% काम जाल्लें आसा आणि 2021 डिसेंबर म्हटल्यार रोड उदक बाकीचे विविध तरेचो इन्फ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट जातलो आणि आमचें सुंदर गोंय, माणकुलें गोंय, भागराडें गोंय आमी फुडें व्हरतले.